बायणा मुरगांव पालिका गार्डनात दोन बैल लायटीचो शॉक येवन मेले। लायटीच्या खांब्याचेर ट्यूबलायट बसयल्या। ह्या पोलाक तेकिल्ल्यान बैल सोंपले। गार्डनात खेळपी भुरग्यांच्या जिवाक धोको आसा म्हूण लोक भिल्यात। रातचे जुगार खेळपाक मेळचे म्हूण ही लायट बसयल्या म्हूण लोकांचो आरोप। नगराध्यक्ष म्हणटा आतां खंय सदांच गार्डनाकडेन पुलीस दवरतले। तो इंजिनियर म्हणटा लायटनिंगेचेर गेला, पूण हे पोल आहा ते लायट खंयसर तरी लिकेज जावन ते शॉक येवन मेला ते। आता हे गार्डन आहा ते भुरग्यांक खेळपाचें, ते जर भुरगीं आसलेले जाल्यार कितें जावपाचें। आनी तेंच्यांनी ही लायट सकयल लावन दवरला, ही फक्त हे कार्डांनी खेळपाक हांगासर गॅमलिंग चलता हांगासर। इवन डिपार्टमेंटाचे मनीसय तेंच्या वांगडा खेळटा। ह्या गार्डनाची वेवस्था पळय, गार्डन म्युनिसिपालिटीन कितें तरी चिंतपाक जाय आनी गार्डन सारकें करपाक जाय तें। आयज ते म्हशी आनी गाये ते भोंवपाचें गार्डन जाल्लेलें, मनशांक भोंवपाचें गार्डन ना। कितें तरी एक एक्शन जावपाक जाय। एक्झॅक्टली हांव आतां मेन म्हाका जेन्ना न्यूज पळयली दोन बैल हांगा शॉकलान मेल्या, पण धाकटो भुरगो सुद्दां म्हणटालो की हे शॉकलान मेल्या म्हणून। अशें न्हू, लायटनींग पडोन मारल्यार काय दिसना म्हाका। लायटनींग पडलेल्यार ते उरपा पळय तूं म्हणटा तें सारकें आहा, पूण ते ट्यूबलायट जी आहा पळय तिजो सकयल आसा। आनी जे गार्डन डेड आसल्या कारणान हांगा हे मिसयूज जाल्लेले आसा। आनी हांगा जो गॅमलिंग खेळटा प्लस रातचे सोरोप येता। आयजसून हांगा एक इमिजिएट एक्शन जातली। हांगा पुलीस आसतलो सदांच, आनी हांगा कोण समज हांव लोकांक सुद्दां अवेअर करता, समज हांगा कोण मिसयूज करता आनी समज पुलिसान कितें एक्शन घेतलें हांव रिस्पॉन्सिबल आसचो ना। गुडी पारोडाच्या दामोदर हायर सेकंडरीत अंदूच्यान रेडियन्सी नांवान कोचिंग क्लासीस सुरू केल्यात। ह्या कोर्सात प्री इंजिनियरिंग आनी प्री मेडिकला खातीर लागपी शिक्षण दितले। 11वे आनी 12वेच्या भुरग्यांक हे कोर्स शिकयतले। कोर्सांतल्यान NEET वा इंजिनियरिंग आनी IITक वचपी भुरग्यांक मजत जातली म्हूण कॉलेजीच्या वेवस्थापनान कळयलां। कोचिंग क्लासी खातीर 15 वर्सांचो अणभव आशिल्ले भायले शिक्षकय हाडल्यात। इंडियांतले बरे बरे इन्स्टिट्यूशनां वचून स्वता वचून बरी फॅकल्टी हाडल्यो। आनी हांगा हांवें गुडयेर मडगांव दोन कडेन चालू केले। आज म्हजे कडेन भरपूर भुरगे आहा। ते सांगपा म्हणल्यार जांकां एफोर्ड करपाक मेळना जायना त्या भुरग्यांक आज म्हजे म्हऱ्यान येतात। आनी हांवें जे प्रायस दवरला तो जवळ जवळ सगळें फ्री दिवन, स्टडी मटेरियल फ्री दिवन, तांकां जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट सुद्दां ऑर्गनायज करता। आनी फक्त फी दवरल्या 32,000 प्लस टॅक्सीस। And we are sure that next year onwards we'll have we'll have a very best result in Goa till now, and we don't want to make that IIT Goa is also a tourist place, that there are students from outside Goa coming and just doing their BTech and post-graduation courses for 4-5 years and then go back. So we want that the maximum number of Goan students selected in entire, means all the IITs in entire India. आणि खूप बरेच दामोदर एज्युकेशन सोसायटी लीड घेऊन रेडियन्सी एक आपले नवे विंग तयार करून हातूंतल्यान सायन्साच्या भुरग्यांक बरे कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवायड करपाचो एक स्तुत्य असो उपक्रम चालीक लायिल्लो आसा। खात्री आसा की येणाऱ्या कांय काळात ह्या रुरल ग्रामीण भागातले हायर सेकंडरींतल्यान IITन तयार जातले। खबराचित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।